सुरुवातीक गीत गाऊया. A15 page 7. A15. आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे आमेन. आमच्या सुमियाच्या दुर्गीसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, स्वयंपानूच देव मिशोनार. तो मनशाक रोचता, सांबाळटा, चलयता आनी आपल्या पुता जेजूच्या कोश्टा मोर्ना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनशाची सोडवण करता. इतलेंच न्हय, पूण आपले मिशनरी कार्य संवसारांत फुडें व्हरूंक देव मनशाक आपलो भागीदार करता. देवाच्या उल्याक आमी अयकार दिवंक सांगाताक वावरूंक आयज पास्कांच्या 6व्या आयताराचो सेवादोम वचात, सहभागलीपणान मिसांव फुडें व्हरात म्हूण आमकां उलो दिता. देव आपले मिसावांत आमकां वांटो दिता देखून देवाक दिनवासूया आनी हें मिसांव आमी पूर्णपणी फुडें व्हरूंक आमकां आपलो मोन्यारी आमचो गंवळी पादविगार कसो नेमार करता. 7 वर्सां फाटीं फादर ऑर्लांडो मार्कूस आमचो पादविगार कसो आमचे फिरगोजेंत आयलो. ही 7 वर्सां आमी सहभागिलीपणान वावरूंक ताणें आमकां मार्गदर्शन दिलें आनी जेजूच्या मासा रोगतान आमकां पोसलीं. आमच्या दर एका कुटुंबाच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची आनी जाणट्यांची ताणें निगा घेतली. सगळ्या फिरगोसकारांक आपलीच खोशी एक सारकी लेखली. आतां 7 वर्सां उपरांत ताच्या वडिलांचे नेमणुकी प्रमाणे ताची बदली जावन तो जुनाच्या म्हयन्यांत आसनारा फिरगोजेंत पादविगार कसो वेता.
आमचे फिरगोजीन केल्ल्या सगळ्या गवळीक वावरा पासत ताका दिनवासतना देवाक दिनवासुया आमकां बरो गवळी फावो केलो देखून. आनी ताचो फुडलो गवळीक वावर तो देवाच्या मोळ्यांत करतना ताका सगल्यांचो आदार सहकार मेळूंक तशेंच ताका पवित्र आत्म्याची घोटाय जानवाय सायबीण सांगात आनी कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत ताचे पासत मागुया. आनी मिसान पावती बरी वांटणीची खातीर आमची पातकांची दूख दवरया. ज्या वेळार सहभागिलीपणान जावं आमच्या कुटुंबान आमचे समुदायान वा आमचे कामाचे सुवातेर आमी वावरूंक विसरल्या. एकामेकाक बागाक घेवचे सुवातेर आपलेपणाची आपसुवाताची मोण आमी आपणायलां. ह्या निसोबा चुकींक लागून देवा लागीं बोगसुणें मागुया. सौम्या जेजू, पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरतना कांय पावटी हांवें म्हजी जबरदस्ती चलयल्या. दुसऱ्यांचें हांवें आयकून घेवंक ना. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता जेजू, सहभागिलीपणान एकचार बांदून हाडचे परस नाटकायेन बरोवन समुदायांत फुटी आनी वेगळोचार हांवें निर्माण केला. म्हाका बोगोस. सौम्या जेजू, जायते पावटी हांवें म्हजोच फायदो पळयला. दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक हांव पाटी उरलां. म्हाका बोगोस. Tuja tol voi bola paso, ami
जे भाशेन आयकलां हे मिसान कितें भाशेन दिन वाचुया. फादर ऑर्लांदाच्या 7 वर्साच्या मुण्यारपणा पासून जें बरेंपण एक फ्रिगोशीन आयलें आमची फ्रिगोशीन ताच्या आसण्या वरवीं तशेंच ताच्या मुण्यारपणा वरवीं हे पासून देवा आमचे बापा, तुजो पवित्र आत्मा येवन सगळ्या वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण स्वर्गारवेचे आदीं जेसून आमकां बासायले. तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सगळीचे शांतीन आनी धिरान आमची काळ सांबोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदयाकथान कांय मनीस आंतोकेक येवन भावा भयणींक अशें शिकोवंक लागले. मोजेसान इस्तापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी थारोण जोडूंक शकनात. हे विशीं पावलू आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशा कडेन मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलू आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूतांक आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायली. जेरुजाल्याक धर्मदूत आनी जाणटे तांचे आयकूंक एकठांय जाले. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मोदले थोड्या मनशांक विचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंतोकेक धाडूंक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. ते भावा मोदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणीन बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तांचे भाव आंतोकेक सिरियेंत सिलासायेंत विदेशां मदली आमची भावा भयणी जाल्यान तांकां नोमान कोत्तात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकोवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचाबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सोबा आपयली आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकोश्टान घालूंक पाटी सोरूंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर आमचे मोदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटूच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. हें गरजेचे कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावच्याक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवंक
बोश्टायलोले जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस कोरचें. हे वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका म्हणूया. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका वाकाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगल्यार राष्ट्रांक कळटले. जाबाब. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका वाकाणू. राष्ट्रा मुरगुटूं संतोसाची गितां गावून, कित्याक तूं न्याय परमोणे जोटी कोरताय. नीती परमोणे कोरताय वर्जांची मुनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्राचेर राजवट चलोयताय. जाबाब. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका वाकाणू. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका वाकाणू. देवा आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सोगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जाबाब. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सोगली राष्ट्रा तुका वाकाणू. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आत्म्याचे बळान एका देवदूतान म्हाका जुवांवांक एका उंच दोंगराचे तेंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार तावन देवा सोरशिलें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेदा वोरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोंटे. दर एक दारवोंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवोंट्याचेर इस्रायेलाच्या पुतादुवांची 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवोंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणीक 3 आनी अस्तोमतेक 3 दारवोंटे आसले.
शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 दोर्मदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. शारांत हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हळ्यार सोर पोदवेदार, सोर्वेस्पर, देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याचो वो चंद्राचो उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें परजळटालें आनी मेंढरो जावन आसलो ताची दिवली. देवाचें उतर हें. Word of God. उद्गाराक सगळीं उबीं रावुया. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Tuci kushi Baba, Baba. सर्वेस फॉर तुमचे सवे हासो, तुझे सोवे आसू, जो बरमोडे चित्र क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवेन तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हज्या नांवान बाप तुमकां धाडटलो. तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सत तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी ती हांव तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ वो बेसूड जावं नये. हांव वेता आनी तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोशी वेता म्हूण तुमी संतोशबरी जातले आसले, कित्याक बाप म्हजे म्हूण व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मुगल पावलो एक फावटी एक थोरणाटो जाका खूब देवाचो मोग आसलो आनी ही वॉन्टेड टू हॅव एन एक्सपिरियन्स एन एनकावंटर विथ गॉड. सो ही अप्रोच्ड अ वायज पर्सन. ह्या एका गांवांत जो जाणा मनीस आसलो ताका मेळटा आनी म्हणटा, पळय म्हाका देवाचो अनुभव जाय. आय वॉन्ट टू हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड, कॅन यू हेल्प मी? आनीक ते वेळार हो ताका जाणार म्हणटा, बरें फाल्यां एक कोट्टेंत उदक घेवन यो म्हज्या घराशी सकाळीं. आनीक हो तरणाटो दुसऱ्या दिसाक कोट्टेंत उदक घेवन येता आनी
हो जाणार ताका सांगता पळय तूं म्हज्या घरा मुखार एक ग्रावंड पळयता ग्रावंडाचेर 10 रावंड मार एक कोटयेंत उदक घेवन 10 रावंड्स आनी मागीर परतून यो आनी हे भशेन सर हो तरणाटो कोटयेंत उदक घेवन 10 रावंड मारता आनी परतून येता ताचेशी ह्या झाडाराशी आनी तेन्ना झाडार ताका विचारता तूं जेन्ना एक कोटयेंत उदक घेवन 10 रावंड मारतालो तेन्ना तुका केन्ना देवाचो उगडास आयलोलो Did you ever remember God when you were making those 10 rounds? And ताणें म्हणलें, never. All the time my focus was on the water. म्हाका उदक सोकलाक पडोंक हांव गोडे तुका I thought that he wanted to save that water from that कोट्टी आनी हाका लागून म्हगेलो बाब तो म्हणूंक लागलो all the time my focus was on that water. आनी मागीर तो म्हणटा ताका जाणार here lies your problem. तूं जेन्ना you think that God is only there maybe in the temple or when you come to the spiritual activities. But when you go outside, you forget about God. You focus on your problems. आमी जरी तर देवाक सोदता जाल्यार आमचे दर गोडेक we should ask, we should seek God. Because God is not only present here, but day in and out in our activities. And only then we will have a encounter with God. म्हगेलो बाबूंडो गोडे आमचे जिवितांत जेन्ना जदे बडी अशें घडटा इगोर्जीन जेन्ना येता तेन्ना गोडी शर्मा काय बरो आसलो बरें दिसलें आनी जेन्ना घरा गेलीं तेन्ना वी आर बॅक टू आवर सेम ओल्ड लायफ ओजादी बडी जेन्ना रेतीराक आमी वेता काय बरें रेतीर रियली आय फेल्ट दॅट गॉड टच मी maybe I went to Logos, I went to Divine Kerala, maybe I went to Tabor or Nuwe, and I felt that God was talking to me. I was so close to God. And every day I used to come for Mass, I used to read the Bible, 7 days, 15 days, then back to the same life. That's our life. जेन्ना म्हाका सांगलें आयज फादरा पासत फादराचे हे निमाणें एक मीस कशें फेवल मीस करपाक हांगासर आय वॉज थिंकींग कितें फादराचे विशीं सांगू देन एज आय वॉज रिफ्लेक्टींग ऑन दीस पॅसेज 3 things केम टू माय मायंड 3 वस्तू आनी हाचो विशय धरून म्हणजे सहभागिलपणाचो सिनोडालिटी carrying our mission in synodality. सर हांव तुमी जाणात एक पाद्री जावन आसा a bridge between humanity and God. जे भाशेन हो मनीस हो तरणाटो so suppose he wanted a person to guide him or to give him a divine experience encounter. So also many times we approach a priest or we look priest as a man of God. Padri म्हणल्यार आमकां देवाचो मुन्यारी देखून आमी ताका म्हणटा देवाचो मुन्यारी a representative of God and more so a bridge between humanity and God. And based on this कशे भाशेन एक पाद्री जालो एका आपले मुन्यारपण सहभागिलीपणान 3 भागांनी तो करता 3 areas. आनी दुबावना फादर ऑलानानूय बी आपल्या 7 वर्सां हांगासर एक प्रिगोशन केलां पयलें मुन्यारपण जावन आसा ताचें देवाचें उतर परगटपाचें प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉड्स वर्ड. आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा जेजू तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तुमचो मोग करतलो आनी आमी ताची थंय येतले. इफ यू लव माय वर्ड वी विल इफ यू लव माय वर्ड यू विल कीप माय वर्ड एंड
I and my Father will come and stay with that person. Shano, amga kedde molle bag. Only thing we need to show love for God's word. देवाच्या उतराक आमी इलोसो मोग दाखयल्यार जेजू म्हणटा I and my Father will come and stay with you. केदें व्हडलें बाग. आनी एक पाद्री कसो हांव जाणा दिसपट्टी मिसाची पेटीन देवाचें उतर पुरगोटपाचें आमचें काम. Every day to proclaim God's word. आनीक हे फादर ऑर्लांदान बेस बरें आपल्या जिवितान मुन्यारपणान हांगासर केलां. जावं दिसपट्टी मिसांक जावं वाड्यान मिसां जाता तेन्ना समुदायान मिसां जाता तेन्ना हेंच देवाचें तोर पुरगोटलां. आनीक जेन्ना आमी देवाचें तोर आयकलां तेन्ना आसतना आमचो जबाब कितें काय? वॉट हॅज बीन आवर रिस्पॉन्स? Have our response been lukewarm? जे भाशेन आमी हांगासर आयलीं मिसाची पेडीन आयज वांटो घेतलो आयकलें देवाचें तोर देन फोगोट देवाचें कितें सांगलें तें. इश्टानो आमी जाणां देव जेजू तशेंच म्हणटा the one who perseveres till the end he will bear fruit. देवाचें उतराक जरी तर आमी मोग दाखयत, if we persevere in God's word, Jesus says today, I and my Father will come and stay with you. कितली जाणां आमी खरेंच मोगान देवाचें उतर वाचता. There are so many facilities for us today. Every day there are Bible reflections sent on our WhatsApp. There are even audio reflections. तुका जर तर वाचूंक नाका, just listen to the audio. And there are even explanations for us to understand the word better. तर कितली जाणां आमी देवाचो उतराचो मोग करता. जाती वडी आमी पळयलां जेन्ना सगळें बरें चलता एवरीथींग इज ओके. द बायबल आसा का कोणशाक खंयच्यान धूळ पडलेलो सारको. बट when I get a stroke, when I get a heart attack, and when I'm in the hospital, the Bible is right there. Sarko mujhe sidin asa. But when everything was okay, Bible asla konsha kya. So this is my attitude towards God's word. तर पयली सुवात दिसनो एका याज्ञिकाची काम जावन आसा देवाचें तोर पुरगोटपाचें. आनी जे फादर ऑर्लांदान हांगासर केलें इगोजीन आनीक ताच्या उतरा वरवीं गोडे आमच्या जिवितान ह्या 7 वर्सांनी जायती ओत्मीक वाड जाल्या. देखून देवाक वाचुया. The second area where a priest exercises his synodality is by administrating the sacraments. संस्कार. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानान जेजू कितें म्हणटा, हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. I will send you the Holy Spirit and the Spirit will teach you everything and he will reveal you the truth. शानो जेन्ना एक याज्ञीक इगोजीन आसता तेन्ना his primary duty is to administer all the sacraments. सगळे sacrament. And if you pay attention to all the sacraments, they are nothing but acts of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचे आसणे. I'll give an example. जेन्ना एक याज्ञीक मिसाची भेट भेटयता तेन्ना जेन्ना at the time of consecration तो एक मागणी करता आपले हात पाठून कोणाचेर ही उंडो आनी सोरो आसा तेचेर. आनी हे मागणे कसले मोगल बाबलो आमी म्हणटा ताका एपिक्लेसिस म्हणजे इनवायटींग द होली स्पिरीट टू कम अपॉन द गिफ्ट्स. And when the Holy Spirit comes on bread and wine, it turns into the body and blood of Christ. And this happens not only in the Eucharist. At every sacrament there is an act of the Holy Spirit
एवरी सॅक्रमेंट कुमसाराक पासून मुगळ बाबू जेन्ना एक यादनीक बसता तेन्ना आमची पातकां तो बोगशिना. इट्स नॉट द प्रिस्ट हू फॉरगिव्स आवर सिन्स. प्रिस्ट इज जस्ट अ मिनिस्टर. आनी हाका लागून जायती फावटी आमी चूक कोत्ता. तो पाद्री आसा कुमसाराक हांव वचना. तो कित्याक तो म्हजें सगळें चार जाणा. नो, आमी जायती फावटी मिस्टेक कोत्ता. जाणटो पाद्री आसा हांव येता कित्याक गोडी ताका आयकोंक येना जबरशी. सर हे भाशेन आमी वी जज द प्रिस्ट when we go for confession. No. Every sacrament there is an action of the Holy Spirit. आनी आयज जेजू तेंच म्हणटा आपल्या शिसांक, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. That's why ask the Spirit. Ask the grace of Holy Spirit. विशाल कोण तरी म्हाका म्हणटालो आमी कातोलिकांनी we have put the Holy Spirit to sleep because we ourselves want to sleep. We tell him, Holy Spirit, good night, tata, you go to sleep because I also want to go to sleep. That's why we see our life is not driven by the Holy Spirit. I जरूर तर आमी जायती फावटी हे पेंटकॉस्ट म्हणटा हे बिलिवर्स प्रोटेस्टंट तांचें जिवीत तुमकां यू सी देयर लायफ समटायम्स so much energized. आनी आमी कितें वी आर समटायम रिच्युअलिस्टीक सगल्यो आदल्यो परंपरा सांबाळपाच्यो. तर जे सक्रमेंत एक पाद्री संस्कारता कसलेय जावं ते पवित्र आत्मो थंयसर आसता. So let us not take it just the sacrament as a ritual, but as an act of the Holy Spirit, where the Holy Spirit comes and gives life. Ishano, आमी जेन्ना सकाळची उठ्ठा तेन्ना what is our prayer or what's the thing that we do every time when I get up in the morning? Maybe the first thing I see mobile. कोणें म्हाका good morning म्हणला is I'll wish him good morning. तूं केन्ना म्हणटा good morning Holy Spirit केन्ना म्हणटा तूं? Or do we ask the Holy Spirit, I saw this, guide my day, guide my actions, Spirit of God. And when I go to sleep, do I call on the Holy Spirit? Or do I say good night to my dear ones? And when I read the Bible, do I invite the Holy Spirit to enlighten my mind on what I'm going to read? हांव कितें वाचतां तें हांव वाचचे आदीं पवित्र आत्म्याक केन्ना उलो मारता? विचारात सांग. कित्याक जरी तर आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत इफ यू कॉल हिम टायम एंड अगेन, इफ यू मेक अ हॅबीट, यू सी द डिफरन्स इट विल मेक इन युअर लायफ. How your life will be driven by the Holy Spirit. How the actions, how your all your actions will be guided by the Holy Spirit. And तुमी जाणा आसा न्हू पवित्र आत्मा कितलो गरजेचो आमकां. हालींच तुमी जाणात आमचो पाप साहेब लिओ ताका विचून काडूंक न्हू द कार्डिनल्स when they were at conclave, they were purely guided by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या वरवीं ताका पवित्र आत्मा सुचयलें ह्या मनशाक विचून काड पाप साहेब जावपाक. तर आयज जेन्ना ह्या दुसऱ्या विशयाचेर आमी नियाळटा, अ प्रिस्ट exercises his synodality in the administration of the sacraments, which is act of the Holy Spirit. And this is what we say now. A priest is a builder of community. He exercises his synodality in when he builds community. जेन्ना तो समुदाय घडटा. आयचे पयले पासून तुमी आयकलां there is a tension. In the first reading there is a tension. कोणाचे मदें between the Jews and the Gentiles. कित्याक हे विदेशी म्हणटा जेंटायल्स म्हणटा ते their number was increasing. आनी हे Jews तांणी एक कायदो काडलेलो, if you want to
enter into Christianity, you have to circumcise. If you want to be, you have to circumcise. That is the law of Moses. आणि हेका लागून तांचे मने केसां टेंशन जाताली आनी तेन्ना दे कॉल ऑन दी एपोसल्स. आयज आमकां मेळटा पावलू आनी बार्नबास ते येतात आनी इश्टानो हांगासर आमकां मेळटा when there is this problem regarding the inclusion of Gentiles, ते कितें करतात ते पवित्र आत्म्या लागीं मागतात गायडन्स आनी मागीर पवित्र आत्म्या लागीं मागतोच भासाभास करतोच मुखार बाबरीणो 3 वस्तू आमकां मेळटात. हांगासर आमच्या पयली वाचून आयकलां 3 वस्तू म्हणजे कितें. पयली वस्ती ताणें कुड्डे देवाक भितरलें जेवण खावचें न्हय, ताणें कुडीचें पोजोडपण पयस करचें आनी इतलेंच न्हय रोगोत आनी गोमटी पिडून मालोले मनजतीचें मांस खावचें न्हय. ह्यो 3 वस्तू ह्या विदेशांनी ना करच्यो म्हूण ताणें सांगल्यो. तर दिसतानो हो जावन आसा एका पाद्रीचो वावर कितें करपाक. टू बिल्ड पीस वेन देर इज टेंशन इन द कम्युनिटी. आनी हे फादरान आपले ह्या 7 वर्सांचे मुण्यारपण हांगासर केलां आसतलें. जेन्ना समुदायामध्ये फॅमिलीमध्ये टेंशन जातात केसांव जातात तेन्ना हे भाशेन शांती हाडली आसतली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत निमाणे कडेन जेजू म्हणटा शांती दिवंक हांव आयलां आनी शांती न्हय संवसार दिता तशी शांती पूण हांव दिता तशी शांती. कित्याक म्हजी शांती वेगळीच. दादी बडी आमकां दिसता शांती म्हणल्यार कितें एब्सन्स ऑफ वॉर. आतां सीज फायर जाला इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें आनी आमकां दिसता देर इज पीस. नो, देर इज नो पीस. देर इज अ कोल्ड वॉर गोईंग ऑन अंडरनीथ. आनीक केदें वखदाक आनीक एक पावट झूज जावंक शकता पूण जी शांती देव दिता मोगळ बाबून ती सासनाक तोखपाची. तर हो जावन आसा एका याज्ञिकाचो वावर. जंय टेंशन आसा थंय बरेपण हाडूंक देवाच्या आदारान. तर ह्यो 3 वस्तू आमी नियाळ्ळ्यान देवाचें उतर, पवित्र आत्मो आनीक समुदाय ह्यो 3 वस्तू फादर हॉलंदान हांगासर केल्यो. तर आयज जेन्ना आमी ताचे पासत हें दिनवासाचें बलिदान भेटूंक हांगासर एकठ्यो जी बरेपणां ताचे कडल्यान आमी अणभवल्यान 7 वर्सांनी आनी जेन्ना तो नवी फिरगुशीन वेता ताका मागुया भलायकी. आमी जाणाव दर एक पाद्रीक जायते प्रश्न आसतात बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्युमन. बरी भलायकी आनीक सदांच देवाची ताका कृपा हो ताचो मुणारीपण ताका फुडें व्हरूंक. तर आमच्या जिवितांत होच देवाचो संबंद आमी आमच्या जिवितांत खोलावंक जावं देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या वरवीं आनीक एक समुदायीक जिवीत जिवन शांती आमी अणभवूंक देवाची कृपा आमकां चड एकल्याक हे मिसांत मागुया अशें आसा. उभी राहूया. देवाचे उतर आमी आयकलां. देवान आमचो भावात गोठ केला आपल्या उतरा वरवीं. तोच भावात उचारून सगळीं आमी सोत म्हणटा म्हणया. सोत म्हणटा देवाक सर्वभूतार बापाक स्वर्गान भितमेश्वर आसतनाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुद्दाक आमच्या सुमया तो पवित्र गोरवी गोड समोरो आंकवान मरिदान समोलो पोंस पिलातानी कोट सोसले ताका खुर्साक जोडलो. तो मेलो आनी ताका निगिपलो. तो मेल्या मदीं गेलो. तिसऱ्या दिसा मदलो जिवन जाला. स्वर्गात सोडलो. सर्व पडिता त्या बाबाची जियाक घुसला. तूं तांची ह्या आनी मेल्यांची मुसीबत करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कातोलीक भविसुवे बोगच्या सरकार पालकांचे बोगसोडे
कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमचे गोजो आमची मागणी देव आमकां आमी बारया. लिओ 14व्या आमच्या भाग्यवान बापान पिस्मांनी आनी पवित्र स्रोबीच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेत ओदीक आनी ओदीक भागिलेपणाचें उक्तें मोन रचून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. देशांचे राजकारभारी वेगवेगळे देशांनी चलतल्या झुजांचेर निशीत मारून संवसारांत शांती समाधान विस्तारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. कुटुंबांत समुदायांत आनी शेजाऱ्याक वस्तलो वेगळोचार नपयत करून समाजांत आमी बरवशाची यात्रेकारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. मारिया आपल्या पुताच्या मिसावान मिसळ जाली आनी ताच्या उपरांत शिसांक आनी पयले पवित्र सोबेक तिणें एकवटान सांबाळली. पवित्र सभा मदें वसता तो गैरसमज पयस जावन एकवट घडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे फिरगोजेन 7 वर्सां गौलीक वावर केल्या उपरांत पाद्रिगार फादर ऑर्लांडो मार्केस आसनोरा फिरगोजेन वेचो आसा. देवान ताका आपले कुरपेन बरोवंक ताच्या फुडल्या मिसावांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी शाणेपण ताका फावो जावंक तशेंच कुडी आत्म्याची बरी भलायकी ताका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. पादविगाराच्या स्वर्गेस्त आवय बापाय पासत आमी मागता. तांच्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं फादर ऑर्लांडो आमकां फावो जालो.
तांच्या बरेपणाचो इना सर्गीच्या राज्यांत ती भोगूंक पावू म्हूण बापा लागीं मागुया. फादर ऑर्लांडो मार्कूस आमच्या पाद विगारा पासून आमी देवाक दिनवासतना देवाचे बरे खोबरेचो पोरगोटणार जावन देवान ताका विंचलो आनी मागलो. मेल्किसेडा परी तो याज्ञीक सासनाच्या सासना ह्या उतराचो उगडास करून ताचो फुडलो सगलो गवळीक वाव सुफोळ जावन बापा लागीं मागुया. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गरजो आमचे मन तुज्या जाणवायन बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. पोंटी आनी मीठ. पोंटी जावन आसा उजवाडाची खुना. आमचो पाद्र बिगार फादर ऑर्लांडो मार्केस आपल्या हास्त्या मुखामोळान आनी आपल्या उजवाड्याच्या उतरांनी सदांच दुसऱ्यांक एक उजवाड जालो आनी मिठा भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक सदांच वावुरलो. ह्या गुणा पासत देवाक दिनवासून ही पोंटी आनी मीठ देवाक उबारुया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकी जिविताच्यो खुना. जसो जेजून एक बरो गवळी जावन खुर्सार आपणाकूच आमचे पासत मोडून दिलो, तेच परी फादर ऑर्लांडो पोरजेचे सेवे पासत आपणाकूच आमकां मोडून दिता. जेजूच्या मासा रोगताच्या बोलान बोल घेवन काळजीदारपणान पोरजेची सेवा कोत्ता. ताच्या जिवितांत येतल्यो आवगोडायो, कोश्ट, त्रास आनी कुशालकाय ह्या उंड्या सोऱ्याचे मिसोळडेन एक जावन ताचे जिवीत फोलवंत जावं म्हूण हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक उबारुया.
म्हजे बामध्ये आमचे बलिदान सर्व बद्दल देवा बापाक मंदात तसलें सांबाळ मागात हे तुमच्या आपल्या आमकां महिमे आमच्या आनी पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. काकुत्सरा बापा कुडसर मरून संवसाराचे पाप काडटा आनी मोहिमेवून पुरून जाला तो मेंढरो आतां तुजे उजव्याक बसला पूण अजून तो आमचे मदीं आसा आनी आपल्या मरणा आनी पुरुषपणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें तुका पेटयता. ह्या वाकाणीचें बलिदान तो मोयपास मानून घे आनी एक दीस सगळे तुज्या विसुळ्यां बराबर तुज्या आनी आमचे मोगाळ सोबणीची वाकाणी करूंक सगळींच्या जेरुसल्याक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची गाळसा उबारूया आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सब काळी आमकां वाकाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची कित्यान वाकाणणी वर्ता दबायसून आमी करची कित्याक जेजू जाला आमच्या पास्कांची बरी. जेन्ना क्रुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी विधी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संरसाचे नदार उल्हासात सगळो संवसार आनी सगळीचे सोल दरबार निरंतरीन गायता तुजे मुखार. सांगला मिसाचेर हो वेळ जावन आसा बाकी वेळ जे वेळार पवित्र आत्मा ह्या दानाचेर उंड्याचेर सरासरी येतलो आनी हेंच दानां बदलतलो जेजूचे मास प्रगट करतलो. तर हेंच आसणें हेंच पवित्र आत्म्याचें आसणें आमच्या जिवितान आमी ह्या वेळार अणभवुया. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कूस मरो ससूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तूं म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची खालस नवे आनी सासीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षुणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात.
Babartaso gut porgotuya. Gesù tuđevoro, ami sovoronta, tuđe ponoći vonko, ami Golgota, tuđa elja, ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उणें ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणुची काल आमकां समोर तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्याक बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुवेस्परा की पितुमेची बेस्तारले तुझे पवित्र सभेची उडास कोर आनी लिओ आमची भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमची गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागाल वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वबलवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या आसण्या वरवीं आनी हे भशेन एकचारा वरवीं देवाच्या आसने आमी अनुभव करून जे भशेन आमी नियाडलां एका यज्ञिकाचें जिवीत ह्याच तिनूय भागांनी गुंतलेलें आसा. जे भशेन फादर ऑर्लांदाचें जालें ए फिरगोशीन तर आमच्याय जिवितान देवाच्या उतराचो मोग आमी रुचून हाडूंक दिसपोटी पवित्र आत्म्याक कुलो मारूंक आनी एकचारान बावपण आमी जिवंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता खोशी संवसारांत जावं आमचो दिसवट गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक पोशिता आमची पात्रां भोगोवन
सर्वेस्पर आसुरवणांतली आमकां निवाद दोये करून जिवितां सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंड राज्य क्रिस्त्या छेण्याक आमी बोरभाशेन नोतेक तांतूर आमकां तुजी उदक आकृती सोल पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जरबिसा तुवें तुझ्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं सुख्या एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता आसुच्या आसना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगाळ शांती दियात हो जन आसा जिबू जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्या उतराचो मोग करूंक आपल्या आत्म्यांक पवित्र आत्म्यांक दिसपोटी आपोवंक तशेंच शांतीन समाधानान भोवंक जिवंक आमकां उलो करता ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें भितरचे म्हाका पावना पूण जे एका स्थिरान म्हाका बलांकी मेळटली
मोगला जेजू ह्या वेळार दिनवाशी काळजान तुजे आमी उपकार आठवयता तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां ओत्मीक जेवणान पोसल्याय देखून ह्या व्हरत्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखणटा 35 वर्सां जेजूच्या मोल्यान वावरून आमच्या पाद्र विगाराक फादर ऑर्लांडो मार्केसाक तुवें शेल्यांचो बरो गोंवली जावंक फावो केलोय ह्या देण्या खातीर बापाक आमी आभारी तुज्या मोल्यांत वावरूंक आमच्या सगल्या यादनिकाचे जिवीत रोसरोशीत आनी फोलवून जावंक तुज्या आशिर्वादान तांकां बोर ह्या वेळार आमच्या सगल्यांच्या काळजांत तुवें बिराड केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी ह्याच उमाल्यांनी बरोवन गायोन गायता गोंवली कितलो बरो Holy,
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेसून बसल्ल्या पवित्र आत्म्यान दोन दुतांक स्वताच्या मार्गार चलयले आनी तुजे कुशेपणे ताणें घेवचे आसले ते थाराव ताच्या मनांत उपजयले. होच पवित्र आत्मा आमच्या काळार तुज्या भावार्थांचे देवून येवन आम्हा समेस्तांक स्वताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोव करून पवित्र सेवेच्या गवळ्यांनी तुजे कुशेपणे घेवंक जाय ते थाराव घेवंक तो ताका उसवड आनी बळ देव. ह्या आमी मागता तुज्या पुताचे तुजें नांव फे. बसूया. आयच्या दिनवासनेचे मीस फादर आमच्या पाद्रीगार फादर ऑलांदो पासत आनी आमच्या सगळ्यां पासत भेटवलेल्या खातीर पिलेनचो पाद्रीगार द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ पिलेन फादर डॅरिक झेवियर फर्नांडीस हाका आमी काळजान थावन सगळ्या फिरगोर्सकारांच्या नांवान दिनवासता आनी देव बरें करूंक म्हणटा. त्याच भाशेन आमी फादर सॅम्युअल रिबेरो जो हांगा आयज आमच्या मदें येवन ह्या मिसान आमकां सांगात दिलो आनी हे मिसूय आमच्या पासत भेटयले ताकाय आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या मिसाचो सेवाधर्म तयार केला मिसीस फ्लोरा डिसुजा आनी विशय जावन आसलो वसात सहभागिलीपणान मिसांव फुडें व्हरात आनी तेच परी दिनवास सेवाधर्म वांटून घेतल्यांक दियात. आमी दिनवासतांव गायन मंडलाक वी थँक द कॉयर, all the musicians, all the singers for making this celebration, this Eucharistic celebration, a very meaningful one. We shall thank Ashley Dias for putting up the messages and the hymns on the screens. मिसाची मांडावळ केल्या आनी सगळी कोऑर्डिनेशन केला लिटर्जिकल कोऑर्डिनेटर डायस मॅथ्यूआनी ताणें खूब भार घेवन हें सगळें बरे भाशेन जावं तें वावुरलां ताकाय आमी दिनवासता. आयचो दीस ओर्तापुरीत करूंक सोबार आमच्या PPC मेंबरांनी आनी फिरगोसकारांनी तेणी बारी वावर केला तांकांय आमी दिनवासता. आतां मीस सोमतोस कांयच सोंपोंक ना. द इवनिंग इज जस्ट स्टार्टींग. ओके, द इवनिंग इज जस्ट स्टार्टींग. तर तुमी हिंच्यानूच तुमची वचपाची टिकेट काडचे न्हू. सगळीं दारां बंद आसतलीं, तुमी भितरूच आसतलीं, हिंचरूच वचोंक कोणाकूच मेळचें ना. आय एम सेयींग इट इन अ लायटर वेन, बट आय रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू लीव बिकॉज द फायनल थँक यू एज तुमचो दिनवास खरें तुमकां थँक्यू म्हणटा जाल्यार युअर प्रेजन्स. तुमी जी हांगा हे हातून प्रोग्रामान रावतलीं आनी आमी जेवण केलां तितून तुमी वांटो घेतली. युअर प्रेजन्स being there is a mark of respect to our Father, and it is a final and proper thank you. So you should not leave. No parishioner should leave. Thank you. Well, John has explained to you all very much that after this, the evening starts now, basically. And this evening will be broken into two parts, okay? The first part will be a very formal function, and the formal function will be held inside the church. And informal, that will be the dinner, and the other part of it will be held in the corridor. So, ladies and gentlemen, after the Mass, after the blessing, we shall all move to the corridor for just 10 minutes. And we shall have the snacks, and then we shall come back to the church, and then we shall have the formal function. Thank you. किरीत आमचे दिनवास ह्या आयची मिसाची
बॅट आनी मिसाची मांडावळ केल्या पॅरीश पास्टरल कावन्सल आनी तांकां आमचे दिनवास आनी खेरीत आमचे दिनवास फादर डॅरिक आमचे मोदें आयलो ही मिसाची बॅट तांचे येजमानपण चलोवंक तशेंच फादर सॅम्युएलूय आमचे सांगाता आसा देवाक दिनवासूंक आर्गां दिवंक जे फिरगोचेन गोवडी कसो 7 वर्सां देवान म्हाका राखलो सांबाळलो आनी जायत्या आत्मीक देण्यांनी बोल्लो देखून दिनवासता सुमानाची कार्यावळ सोमारा दीस फाल्यां सकाळीं मीस 7:30 मीस मारिया हेनरिकिता पुर्तुगाल सांजे 3:30 वाजता मरण आसा घरांतल्यान भायर काडटल्या सर आंतोन वेलियो मीस जातले 4 वाजता किरीत ताच्या मोदना वरवीं आमकां दूख जाल्या कित्याक आमचे फिरगोजेन तो एक मिस्त्रीच न्हय पूण ताणें जायत्या आमच्या गांवच्या भुरग्यांक वाचोवंक शिकयल्यात म्युजीक ताणें तांकां शाळेंत घालून ग्रेड्स वयर सरूंक आदार दिला तर खेरीत भाशेन ताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया दिनवासूया ताका सासणाचें सूख मागुया 27 तारखेर मंगळारा दीस 7:30 मीस 28 तारखेर बुधवारा दीस मीस 7:30 4 वरांचेर भुरग्यांचो क्रिस्म तिरावणेचो संस्कार 25 उमेदवार आसात बेसमो सिमांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आमचो आदारी बेस पियोन तांकां एके भाशेन क्रिस्म दितलो हे आमचे एके भाशेन पॅरीश सेलेब्रेशन आमी सोजमोचे न्हय क्रिस्म घेतल्याच भुरग्यांचे फुंगसा म्हण पूण आमचे सगल्यांनी येवंक मागता क्रिस्माच्या मिसांत वांटो घेवंक 19 तारखेर ब्रेस्तारा दीस 7:30 मीस शुक्रारा दीस 30 तारखेर 7:30 मीस 31 सोनवार विजिटेशन ऑफ ब्लेसिड वर्जन मॅरी सकाळीं 7:30 मीस पयलेर आयतार जेजूच्या स्वर्गा वरणाची धोबाची पोरो जुबली ऑफ द पास्टरल सेक्रेटेरियट मांडावळ करूंक बागेव तांतुनीचो समुदाय सांजे मीस 5 वाजता इंग्लिशीन फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां सगळें मेळून 16,500 रुपया फ्रॉम 1 जून आमचो नवो पादिगार फादर बेंजामीन रॉक विक्टोरिया हे आमचे फिरगोजेन चार्ज घेतलो आनी मिसाची बॅट समोर उमतलो ताका सगळें बरें आमी आवडयता ह्या गोवणीक मिनिस्ट्रीन ओ वावरान पादिगार कसो गोवणी कसो ह्या फिरगोचीची निगा घेवंक ताकाय पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बोर म्हूण बरे भलायकेन दवर म्हूण मागुया गूड सॅमेरिटन फंड आदार दिल्लो आसा जुजे आनी मिस कार्मेलिना मोरेरा जुजेच्या 80th बर्थडे सोमयार 10,000 रुपया तशेंच 10,000 रुपया लोक नासले कालांगूटचे आमचे फिरगोचेन तांणी गूड सॅमेरिटन फंडाक 10,000 भेटयल्यात तुमी जाणा आसतल्यात की जायतीं वर्सांतान आमचो फिरगोसकार श्री ऑस्वर्ड मेंडोन्सा फाब्रिकाचो इस्किरांव म्हूण काम करता आतां ताका जाय दुसरो खंयचोय फिरगोसकार हें काम करूंक फुडें सरलेलो जो कोण फुडें सरता ताका तो 1 वर्स पर्यंत मार्गदर्शन दिवंक तयार आसा कोणूय फिरगोसकार जो फाब्रिकाचे इस्किरांवाचें काम करूंक तयार आसा ताणें पादविकाराक जाता तितले बेगीन कळोवचें
समितीच्या जमातींनी मजकूर मिनिट्स बरोवपाचें काम ताचें काम असलें. वर्साचो अदमास पत्र बाजेट तयार करपाचें, हिशोबाचीं पुस्तकां बूक ऑफ अकावंट्स बरोवपाचीं, येण्यावळीच्यो आनी खर्चाच्यो पावट्यो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट्स सांबाळून दवरपाचें. सगळे दाखले फायली पुस्तकां रिकॉर्ड्स फाब्रिकाच्या दफ्तरखानान वो आर्कायव्सान सांबाळून दवरपाचें. बँकाच्या चॅकीचेर सय करपाची, फाब्रिकाक दिल्ले दुडू वो चॅकी घेवन पावटी वो रिसीट दिवपाचे. कायद्याच्या पुस्तकांत दिल्ले हेर कामां करपाची. ह्या वर्सांतान ह्या कामां खातीर इस्किरांक म्हयन्याक 2000 रुपया फारीक कोत्ताल्यात. तरी सगळीं कामां करूंक कोणूय आनीक आसा जाल्यार मुखार सरूंक मागता. पादवीगाराक कळोवंक येता त्या नव्या पादवीगाराक कळोवंक आनी त्याच बरोबर वजवळूय तयार आसा. एक वर्सभर तांकां आदार करूंक दाखोवपाक हें कशें काम करपाचें तें. आमचे फिरगोजेंतले दोग जाण आमचे भाव बोस्को फेर्रांव, तो जाणा आमी तो डायरेक्टर ऑफ फायर, आनी एडगर मुखार सरल्या जेन्ना आमचे कांय दीस फाटीं म्हयने फाटीं उजो पेटलो वयर घरार तेन्ना ताणें येवजिलें. ताका आमी हाडलो, दाखयलें आनी ताणें आपल्या मनान मुखार सरलो इन्स्टॉल करपाक फायर सेफ्टी मेजर्स फॉर द चर्च. केन्नाय उजो पेटोवंक शकता तर सगळे तयारी करून दवरल्या आमची फिरगोजेक. जायतो देस्पेस तांणी दोगांयनूय केला, एडगर आनी बोस्को फेर्रांव. तांकां आमचे दिनवास. आमी फादर म्हणूंक लागलो तूं आसतना हांवें तें करूंक सोदता, म्हाका करूंक दी. 3-4 दिसां भितर तयार केला आनी डेमॉन्स्ट्रेशन दिलां आमच्या थोड्या लोकांक. तशेंच दिनवासता आल्बर्ट फेर्नांदीस गायनाचे चेडे हांगा थंय पिंजलेले आसले ते ताणें सारके केल्या, बायंडींग करून हाडल्या. इगोजेन गायन करूंक आदार जावंक तें ताणें बायंड करून हाडल्या. ताकाय आमचे दिनवास. कालच्या दिसा आमी आसनोरा गेल्ले हँडींग ओवर करपाक आनी थंय एपिस्कोपल वायकर फादर थॉमस लोबो आसलो. तो म्हणूंक लागलो तुज्यान पोस्ट घेवंक जाता आयच्या दिसा. आनी हांवें काल थंयसर पोस्ट घेतली पूण वेतलो 31स्टार आनी 1स्टार सावन थंय म्हजी झुट्टी चालू जातली. तर तुमच्या मागण्यांक वरचो तेंको तुमी दिला. आयची बॅट मिसाची म्हजे खातीर समोर ओमल्या आनी म्हाजे पासत मागला. देवाची जाणवाय, देवाची कृपा, बरी भलायकी हेंच तुमचे मागणे म्हजे सवें सदां काल आसचें म्हूण मागता. थँक्यू. तर हांवें दिनवासता म्हाका ही संदी दिली फादर ऑलंदाचे पासो ते मीस पिटोवंक आर्गांचे. आनीक जायते कोण फादर ऑलंदाक आसात. वन ऑफ द कॉमन फीचर दॅट वी फायंड इज ऑलवेज स्मायलींग फेस. हांवें केन्ना ताका रागार कसो पळोवंक ना. ऑलवेज स्मायलींग एंड वेलकमींग. तर देवान ताका असोच दवरचो आनी आमची मागणी ताचे बरोबर आसची म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन देवाच्या उतराचो मोग पवित्र आत्म्याचे आसणे
आनी एकचारान जेव तुमकां धाडटा देवाचे पडोवपार Jesus ang kabijon, Dewang lipas, Dewang kakak. Jesus ang kabijon, Jesus ang monorami, Sokle kore shiprotleta, Jesus Lord.